tu Pati Moche nabi makta Tay hao Tanche Một kata zarasa Shekai Moche nabi tu mi makta Tem bapatang tungka makondarta Eka mona Eka kalsa तुझे नामी सोम्या आम्ही आयला कवळीचे मोगा वेळी जेजू तुझो मधुर सांगत बघता एका मोना एका काळचा तुझे नामी सोम्या आम्ही आयला कवळीचे मोगा वेळी जेजू तुझो मधुर सांगत बघता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे असो तुमचे सोवे असो. आयच्या पयल्या वचपांत आमी आयकता एक तरणाटो दावीद कांयच ताका झुजा भिचेंत मायेत नातली जाल्यार गोलियता विरोध तो झुजता आनी तो जिखता. कशें ताका जीख मेळ्ळी न्हयच आपली बुदवंतकाय आनी शाती तो उपाय करता पूण देवाक तो सांगाता काण घेता देवाचेर संपूर्ण पतयेनी दवरता. तो गोलियात आपलीच शाती आनी बुदवंतकाय तो करशिता पूण देवाचो आदार ताचे थंय नातलो. देखून मोगाच्या भाव भयणीनो हर एक आमच्या कामांत हर एका घडये आमी जेजूक देवाक सांगाता घेवंक आनी ताचो आदार घेवंक ताचेर संपूर्ण पतयेनी दवरून आमचे जिबीत मुंदासून दवरूंक प्रयत्न करया. केल्ल्या पथकांची दूख धरया. देवा कडचें बक्षाने मागोवन ह्या मिसाक आमी तयार जावया. हांव पत्की सोपदेदारा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सांगता मनान चिंतून तोंडां उसरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें सैती पथकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो गोड अपराध. ह्या बसून घेवन सदां संस्कार मरये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरेस्परा देवा लागीं विनाधिकारात्मक प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूळ करूं आनी आमची पातकां मुगसून आमकां ससनाच्या जिविता फावो. आमेन. सोम्या काकूळ कर सोम्या काकूळ कर क्रिस्ता काकूळ कर क्रिस्ता काकूळ कर सोम्या काकूळ सोम्या काकूळ प्रार्थुया. सपदेदार आनी ससनाच्या देवा सर्ग आनी संवसार तूं ससलयताय तुज्या परजेची प्रार्थना दयेन आयकून घे आनी आमच्या काळार तुजी शांती आमकां फावो कर. या आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे समें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. सामुएलाच्या पयल्या पत्रांतले वचप. दाविदान सावळाक म्हणलें त्या फिलिस्तेयाक लागून कोणेंच धैर्य सांडचें न्हय
तुजो सेवक वचून या फिलिस्तिया कडेन झुजतलो. पूण साऊलान दाविदाक जाप दिली, या फिलिस्तियाशी वचून ताचे कडेन झुजूंक तुज्यान जावचें ना. तूं आजून एक भुरगो आनी तो आपल्या तरणाटपणा तावनूच एक झुजारी. दाविदान फुडें उलोवन म्हणलें, ज्या सर्वेश्वरान म्हाका शिवाच्या आनी आस्टेलाच्या दावल्यांतलो वांटयला, तो सर्वेश्वर या फिलिस्तियाच्या हातांतलो म्हाका वाटयतलो. सावलान दाविदाक जाप दिली, ओ सर्वेश्वर तुजे सवे आसूं. ताणें आपलो दांडो हातांत घेतलो, व्हळांतले सुलसुलीत 5 फातर विंचले आनी ते आपल्या गवल्याच्या पोत्यांत घाले. उपरांत हातांत एक गोपीन घेवन तो फिलिस्तियाशी गेलो. फिलिस्ती दाविदाशी येत रावलो. ताचे फुडल्यान ताचो डालवाहक चलतलो. फिलिस्तियान दाविदाचेर नादर घालून ताका देखलो आनी ताची बेपर्वा केली, कित्याक तो आजून तरणाटो आसलो, तामसो आनी सुंदर रुपाचो. फिलिस्तियान दाविदाक म्हणलें, एक दांडो घेवन तुवें म्हजेशी येवंक हांव कितें एक सुनेवे. आनी ताणें आपल्या देवाचेर नांव काडून दाविदाचेर शिराप घालो आनी ताका म्हणलें, ये म्हजेशी आनी हांव तुजें मांस आकाशाच्या सुकण्यांक आनी रानवट मनजातींक खावंक दिता. दाविदान ताका जाप दिली, तूं म्हजेशी थलवार, भालो आनी करची घेवन आयलाय, पूण हांव तुजेशी दलबारांच्या सर्वेश्वराच्या नांवान आयला. इस्रायलाच्या परजांचो देव तो आनी तुवें ताका सवाल घालाय. आज सर्वेश्वर तुका म्हज्या हातांत घालतलो. हांव तुका जीवशी मारतलो आनी तुजी गोमटी कातरतलो. ह्याच दिसा हांव तुजे मोडे आनी फिलिस्तियांच्या सैन्यांची मोडी आकाशाच्या सुकण्यांक आनी रानवट मनजातींक खावंक दितलो. हे परी इस्रायलाक एक देव आसा म्हूण सगळे पृथ्वे कळी जातले. त्या भायर सर्वेश्वर तलवारीन आनी बळ्यान जैत दिना म्हूण हांगा एकठांय जाल्ल्या सगळ्यांक कळी जातले, कित्याक सर्वेश्वर तुजो धनी आनी तो तुमकां आमच्या हातांत घालतलो. फिलिस्ती परतून फुडें सरून दाविदाशी येवंक लागलो. तेन्ना दाविदी फौजे मदलो तुर्तान भायर येवन फिलिस्तिया कडेन झुजूंक धांवलो. ताणें आपल्या पोत्यांत हात घालो आनी एक फातर भायर काडलो आनी तो आपले गोपिनींत घालून फिलिस्तियाच्या कपालार मारलो. फातर ताच्या कपालांत रोमलो आनी तो अमतूस धरणीर शेवटलो. अशें दाविदान एक गोपिनीन आनी एका फातरान फिलिस्तियाचेर जैत वेलें. दाविदाच्या हातांत तलवार नासली जाल्यार ताणें त्या फिलिस्तियाक मारलो आनी ताचो जीव काडलो. उपरांत दावीद धांवलो आनी फिलिस्तियाचेर उबो रावलो. ताणें ताची तलवार धरली, ती पोत्यांतली भायर काडली आनी ताका जीवशी मारलो. उपरांत ताणें ताची तकली कातरली. आपलो पराक्रमी मानाय मेल्लो पळोवन फिलिस्ती पळून गेले. देवाचे उतर हे, देवाचे उडकार. म्हजे कडप जावन आसलेलो देव सदैव जावं. म्हजे कडप जावन आसलो देव सदैव जावं. सदैव जावन देव म्हजे कडप. तो म्हज्या बावल्यांक झुजा विद्या, म्हज्या हातांत लाडयेची तरबेती दिता. म्हजे कडप जावन आसलो देव सदैव जावं. तो म्हजो मोग, म्हजे खोटे, म्हजे भद्रस्थान, म्हजो रक्षक, म्हजे ढाल, म्हजो आसरो. तोच म्हज्या लोकांक म्हजे राजवळके काळ दवरता. म्हजे कडप जावन आसलो देव सदैव जावं. तुज्या मनाक देवा एक नवें गीत गाता. 10 सरयांचे किन्नाऱ्याचेर तुका वंदिता. तूंच राजाक जैत दिताय. तुवेंच तुज्या सेवका दाविदाक तलवारींतलो निवारलाय. म्हजे कडप जावन आसलो देव सदैव जावं. Alleluia, 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 Alleluia. जेजू सर्गींच्या राजाची बरी खबर परगडतलो आनी लोकां मदली सर्वय तरांची पिडाशिडा गूण करतलो. Alleluia, Alleluia, Alleluia.
सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सामार्का प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. जेजू परत्यान एक पावटी सिनागोगांत भितर सरलेल्या वेळार थंय आंखुडलेल्या आतांचो एक मनीस आसलो. तेने साबता दिसा जेजू काय ताका बरो करीत गाय म्हूण पळोवंक आनी करीत बी जाल्यार ताचेर गुन्यांव मांडूंक म्हणून थोडे पारोत करीत आसले. जेजू आंखुडलेल्याच्या आताक म्हणालो, उठ आनी मुखार ये. उपरांत थंय आसलेले लागीं ताणें विचारले, तुमचो कायदो साबता दिसा कितें करूंक फरमायता, बरें करूंक की वायट करूंक? एक मनशाचो जीव वाटोवंक की जीव काडूंक? पूण ते वगेस रावले. तवळ रागान ताणें तांचेर आपली नदर भोंवडायली, कित्याक तांच्या काळजाचे दारुणकाये खातीर तो कंतीभरीत जालो. आनी आंखुडलेल्या आताच्याक तुजो हात लांब सोड म्हणालो. आनी त्या मनशान तो लांब सोडलो आनी ताचो हात सारको जालो. तितल्यार फारिसेव भायर गेले आनी हेरोदी पक्षाच्या जाणा सांगी मेळोवन जेजूक कसो लागाड काडचो म्हूण मतलाब करूंक लागले. देवाचे उतर हे वाकडी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ते मोगाच्या भवन आनी भयणीनो, आयच्या वांजालांत आमी आयकल्ले प्रधान सवाल जावन आसा, आमचो कायदो साबत दीस कितें करूंक आमकां फरमायता, बरें करूंक की वायट करूंक, एका मनशाचो जीव वाचोवंक या एकल्या मनशाचो जीव काडूंक. साबत म्हळ्यार सोनवार असो दीस कशें आमकां आयतार असो दीस बगेवन गी, जुदेवांक साबत म्हळ्यार सोनवार असो दीस बगेवंत दीस जावन आसलो. आनी कसो तो सांबाळी जाय म्हणून पवित्र पुस्तकांत सांगता. निर्गमाच्या बुकांत अध्याय 20 ओळ 8, तशेंच द्वितीय नियमांत अध्याय 5 आनी ओळ 12, साबत तुवें बगेवनपणी सांबाळी जाय. आनी कसो तो बगेवनपणी सांबाळचो, त्या दीस 30 आनी 9 संगती आमी करूंक नजो, आडवरलेल्यो संगती आसल्यो. तातूंत सभार संगती आमी रांदूंक नजो आसले. 30 आनी 9 संगती कित्या खातीर? 5 कारणां खातीर. पयलें, कशें देवान हो संवसार रचतना 6 दीस ताणें काडले, 7व्या दिसा ताणें विश्रांती घेतली की, तशेंच साबत दीस हर एका जुदेवानी विश्रांत घे जाय, रिलॅक्सिंग. ताच्या उपरांत दुसरें कारण जावन आसा, तूं 6 दीस तुज्या कुडीच्या गरजां खातीर वावरताय, एक दीस म्हणी तुवें तुज्या आत्म्याच्या गरजां खातीर तो खर्चूंक जाय. बगेवनपणी सांबाळूंक, बगेवन जियोवचें म्हळ्यार तुज्या आत्मीक संगती विशीं तुवें नियाळ करचो, तुजें तें कितें उणेंपण आसा जाल्यार तें भरती करचें. आनी तिसरें, तुज्या भुरग्यांक तुवें समर्थ्य विशीं शिकोवन दी जाय तो दीस ताका. आनीक 4थें जावन आसा, तुवें बऱ्यो करण्यो करच्यो, त्या दीस कितें म्हणी एक बरी करणी करूंक जाय. आनीक 5वें जावन आसा, सोशलायझींग, दुसऱ्यांक विजीट दिवची, तुज्या शेजारा, तुज्या कुटुंबाच्यांक वचून भेट दिवची. ही 5 कारणां, ही 5 संगती तुवें साबत दीस करूंक जाय जुदेवांच्या नियमा प्रमाणे. आमी साबत म्हळ्यार आमकां आयतार जावन आसा. आयतार दीस आमी कितें करियेत? आमी असल्यो सुसंगती सोडून हें करच्यो जावन आसात. पयलें आमी मिसाक पेचें. मिसांत कितें घडटा? मिसांत जेजूक आमी शेवता. जेजूचें कूड आनी रगत आमी शेवल्ले वरवीं
जेजूच्या सैमांत आमी एक वडता आनी जेजूच्या सैमांतच आमी वाडोवंक प्रयत्न करता. सांगाताच देवाचें उतर आमी आयकता, ह्या उतरा प्रमाणे आमचें जिवीत मांडून हाडूंक आमी प्रयत्न करचे. आनी सांगाताच मिसाच्या सुरवेरच आमी देवा कडचें बोगसाणें मागता, आमच्या पेल्या जावन बोगसाणें मागता. देखून आमचें तें कितेंय सोडणें घडलां जाल्यार म्हज्या पेल्या कडेन हांवें बोगसाणें मागचें आनी देवाचें बोगसाणें जोडचें आनी म्हज्या सैमांत देवपण वाडोवचें. हें जावन आसा पयलें काम आयतार आमी करचें. आनी दुसरें, आमी रिलॅक्सींग इल्लो वेळ आमी कुटुंबां सांगाता, भुरग्यां सांगाता करसूंचो. आवय बापाय जायते बटी कामाक वेतात, भुरगीं तांकां समा मेळनात, त्या वेळार भुरग्यां सांगाता करसूंचो, कुटुंबां सांगाता करसूंचो, कुटुंबां सांगाता भायर वेचें, सांगाता अशें एकवट बांदून हाडचें. आनी तिसरें जावन आसा, आमच्या भाव भयणीक प्रत्येक जावन आवय बापाय आसा जाल्यार ती उतर आसा जाल्यार तांकां भेट दिवची. तें गरजेचें जावन आसा. जायते फावटी आवय बापायक कितें जाय तें दितात, पूण एक फोन करचें, तांकां भेट दिवची उणें जावन येता. अशें हेरांक प्रत्येक जावन कुटुंबाच्यांक आवय बापायक भेट दिवची. आनी तशेंच सोशलायजींग, फ्रेंड्स सांगाता थोडो वेळ करसूंचो. न्हयच कुटुंबां सांगाता, बगार शेजारां सांगाता, कुटुंबां सांगाता. संगी बापा जीवनाचे दिता तुका पुरो आमकां तुजी कृपा दुसरे खंयचेच सर्वेस्परा जितले बटी आमी हे बलयेचो उडास दवरून संभ्रम करता, तितलेय बटी आमचे सोडवणेचो वावर तूं चलयताय. देखून ह्या पवित्र गुटांत फावो ते बरी वांटो घेवंक आमकां निर्मी म्हूण मागता, आमच्या सुम्या जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो, तुमचे सोबे आसो. आमचे काळजां उबारोया. आमीन. सर्वेस्परांतले उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासोया. वयशामी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोरपद्योदारा आनी सस्नाच्या देवा, सवकाणी आनी सतय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वाचोवंक फावो. हो कायदो नितीशांनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समरापता, जिव्या बाबरतान ताचें पुनर्जीवनपण परगडता, तीर बरवशान ताच्या महिमेवंत येण्याक अत्रेकता. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दळदळाचो सर्वेस्पर तूं, सर्ग आनी संसार भरलाच्या वैभवान उंचरगी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांव येता ताका जय, उंचरगी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तुंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कस मरोन सोसून पेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे बसोन समर्पवची.
तेच बरी जमान जातस ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वसलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नी कराराची हें रगत, पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे बसोत आनी समेस मनशां बसोत तें वरावतलें, हे म्हज्या उडासाक करात. Bavar tasugod pogotoya. जेसु मेलो, जेसु जीवन झाला, जेसु नव्या देतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उणो आनी सोडवणीचे काज तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शिवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझ्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फ्रांसीस पिटर पॉल आमच्या गोळी बापा आनी सगळे याजाकी वर्गां बरोबर तिका प्रतिमगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाऊ भयणीची ककलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या सोमेस्तां तुजें परस जळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां आरमरी देवाचे मे संगती दिसोपती सांजुजे बगेवन धर्मदत आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुगांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गाव आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सपदवेदार बापा, सवंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडूनराची आज्ञा मनान धरून जेजून आमकां शिकयलें तें मागणें परतून आमी सांगता म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सगळ्यांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता, तशें आमचे पातकां बगोस आनी आमकां ताळणें पडूं दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सोडूनरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवश्यान आतरयतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सरपातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. समिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन मुळे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवार्थाचेर दीस घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय रजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती आनी समाधान सदांच तुमचे सोबे आसूं. माय मगसो गुर्तू जावन एकामेका शांती दिवया. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. मोगाळ भाऊ भयणीनो, ओ जावन आसा जेजू क्रिस्त देवाची शिडी
संवसाराचें पाप करता ती ह्या शेळयेच्या जेवणाका पयल्ले आमी समेस्त बागी सुम्यात म्हणजे भितर म्हाका फावना पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. Gesù tu ye kalsa, tu ye, bidat karum tu ye, tujhe samol aaya, tu kara kontravya, lagi ye, tu vegi Sai buscar Kalok pastau daw so Morna kalok divrang Abang chivit labang so Uswar pangkay chivit labay Sergi niwasak pabay Uswar pangkay chivit labay Sergi niwasak pabay प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुवें आमकां एकच सर्गींच्या बुंड्यान दादोशी केल्याय तर एका काळजाची आनी एका मनाची आमी जावच्याक आमची मनां आनी काळजां तुज्या मोगाच्या आत्म्यान भर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. Amen. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवाय आसूं. सपदीदार देव बाप पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचे ताची आशिर्वादा वतूं. Amen. वचून येयात. क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाची वडकार. Ye Bhagavata-suse, Krista Poskya Baba, Răptantacha Sordăia, Satum Papăi Băca, Zuse Papa Pautumata, Zuse Papa Pautumata, Zuse Papa Pautumata, Zuse Papa Pautumata. Mokal Putra Sove, Am qual Mureca Shimbati. Bagim Sfântul Cuvântul Cam și Doamne, și în Sfântul, Papa și Pătace, Nicu, Trecmeci și Navi. Amen.